शुक्रार 13 जून 2025 सान आंतोन वादवा मुखेल म्हण पूण आमी फकत मातयेची आयदनां नियाळाक आदार मातयेचे आयदन भाग्यवंत आंतोन वादवाचो देवाची कृपा ताचे मातयेच्या केलेले जिवेक भरभरली आनी हजारांनी आयज पासून तिका लागून देवाक वाखाणी महिमा फावो जाता। भाग्यवंत पावलो व्हडा खात्रीन आपूण स्वताचो गुरू जेजूचो आपोस्तोल बरे खोबऱ्याचो परगोटणार म्हूण परगोट करता जाल्यार एक सोद तो विसरना। आपूण मातयेचें आयदन माती आमचे सुरवातेचे जिवीत खुणायता कित्याक माती घेवन देवान मनशाक रचलो। जेरेमियास प्रवादी बरयता कुंभार मातयेचे एक आयदन आकारून जायतो वावुरता माती भायर उडयना पूण ताचे आनीक एक आयदन करता। मातयेचे आयदन नाजूक पूण देव कृपा उपेग दीत आसता। आमचे कुडीचे आयदन असो पूण देवाची साळवाय आनी काकूट इस्वा भायर। भाग्यवंत पावलोन हें सोद वळखून घेतलोलें। आमचें जिवीत असो पूण सोद उगडापे जातोच देव कृपा हे मातयेच्या कुडींत पातकाचो नाश करता पोजोडपण नपयस जाता अविश्वासीपण पयस वेता आनी मातयेचे युगा युगाक तोखता तशें भांगार करता। दर मिसाच्या बळिदानाक एका मातयेच्या आयदना भाशेन आमी आमकांच रिती करून वांटो घेता आनी नव्या देव काकूट आनी कृपा घेवन दुसऱ्यांचें जिवीत न्हवसरूंक आनी भागावूंक वावुरता। म्हजो थाराव रित्या आयदना भाशेन हांव म्हाकाच देवाक समर्पूंक आनी ताची काकूट दुसऱ्यांक वांटूंक वावुरतलें।